विसा उपरांत तुमकां येवकार। केंद्र सरकारान मिनाचेर आनीक 10% निर्गत ड्युटी वाडयल्या। मिनाचे लम्प्स आनी फायन्स अशी सरसकट 20% आशिल्ली निर्गत ड्युटी आतां वाडून 30%चेर पावल्या। कर्नाटकांतली मीन निर्गत बंदी आनी गोंयच्यान खणीवेले उण्या दर्जाचो मातयेचो स्टॉक उखलपाक बंदी घातिल्ल्यान एप्रिल ते नोव्हेंबर 2011 ह्या 8 म्हयन्यांत भारतांतल्यान मीन निर्गत 28% पडल्या। आतां निर्गत ड्युटी वाडिल्ल्यान निर्गतीक आनीक मार बसपाचो हुस्को निर्गतदार उक्तायतात। 30 डिसेंबर सावन वाडिल्ली निर्गत ड्युटी लागू जाल्या। केंद्र सरकारान काडिल्लो हो आदेश सोमारा केंद्रीय एक्सायज आनी कस्टमाच्या मंडळा कडेन पावलो। भारत हो जगांतलो नंबर 3 वयलो मीन निर्गतदार आनी ही निर्गत सगळ्यांत चड चीनांत जाता। भारतीय मीन उद्देग महासंघ फिमीन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पोरू एप्रिल ते नोव्हेंबर मजगती भारतांतल्यान जावपी मीन निर्गत 28% उणी जाल्या। 52 ते 55 दशलक्ष टना म्हऱ्यान आसपासची ही निर्गत 40 दशलक्ष टना मेरेन पावल्या। निर्गत ड्युटी वाडटनाच फेमीचो महासचिव आर.के. शर्मान हाचेर प्रतिक्रिया दिली ती अशी। भारतीय मीन उद्देग महासंघ म्हणटा, जागतीक बाजारपेठेंत सर्त करपाची भारतांतल्या मीन निर्गतदारांची तांक हाका लागून उणी जातली। हो उद्देग सापूच सोंपतलो। गोंय आनी कर्नाटकान मेळोन देशांतली सुमार 70% मीन निर्गत जाता। कर्नाटकान मीन निर्गतीचेर बंदी घाल्या उपरांत थंयची निर्गत पडल्या। गोंयांत खाणींचे सांठोवन दवरलेले उण्या दर्जाचे मीन विकपाक सरकारान बंदी घाल्या। पर्यावरणाविशीं प्रश्नाक लागून हांगासरल्या मीन निर्गतीचेर बरीच बंधनां आयल्या। हाका लागून पयलींच उणी जाल्ली निर्गत आतां निर्गत ड्युटी वाडिल्ल्यान निर्गत आनीक पडटली। अंदू पयलींच निर्गत उणी जाल्ल्यान ती 2011 ते 2012 आर्थीक वर्सांत 60 ते 65 दशलक्ष टना मेरेन मर्यादीत उरतली असो अदमास फिमीन लायिल्लो। आतां निर्गत ड्युटी वाडिल्ल्यान हो आंकडो आनीक देंवपाक शकता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया। मोबायल टावरांक विरोध करचे पयलीं रेडिएशना विशीं जतनायेचेर विचार जावंक जाय अशें GCCIचो अध्यक्ष मांगिरीश पै रायकार म्हणटा। मोबायल टावरांचें रेडिएशन ह्या विशयाचेर पणजे 6 जानेराक एका दिसाचो राष्ट्रीय परिसंवाद दवरला। दिवचलेचे पॉलिटेक्निक, GCCI आनी विज्ञान आनी तंत्रज्ञान खात्यान हो परिसंवाद दवरला। GCCIन हाचेर पंचवी मंगळारा पत्रकार परिशद घेतली। GCCIचो अध्यक्ष मांगिरीश पै रायकार, दिवचलच्या पॉलिटेक्निकाचो प्राचार्य सुभाष बोरकार आनी हेर ह्या परिशदेक आसले। गोंयांत खूब कडेन मोबायलाच्या टॉवराक पंचायती अथवा हेर लोक विरोध करतात। मोबायल जाय आसता पूण कांय लोकांक टॉवर नाका। टॉवर नाका म्हूण ते मोबायल वापरपाचो सोडिनात अशी सध्या परिस्थिती जाल्या अशें मांगिरीश पै रायकार म्हणटा। We need mobiles but we don't need towers. We need good health but we don't need hospitals near us. We need clean environment but we don't want a garbage treatment plant. Now this is something which we need to dispel, spreading the knowledge, spreading awareness that what actually will be the state of affairs with the towers, because those who are opposing towers, they are not opposing the use of mobile phones. प्राचार्य सुभाष बोरकार म्हणटा, उदरगतीक विरोध हे नित्याचेच जाला, तरी सुरक्षेविषयी जतनाय घेवचे पयलीं वगीच विरोध करचो न्ही। Development takes place, there will be some impact. So now the problem is that we should know what is the impact and whether it is really affects the health of the living being. And if it is so, then we need to find a remedies for that, because we cannot remove the technology. Idea is that how safe we can use it without affecting the health of a human being. 6 जानेवारीक दवरिल्ल्या परिसंवादात 3 सत्रां जातली। तातूंत मुंबय IITचो प्रोफेसर गिरीश कुमार तशेंच पुण्याचे GTL, PSNL, टाटा इंडिकॉम ह्या सारकेल्या कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी शास्त्रीय दृष्टिकोनांतल्यान मोबायल टॉवरा विशीं विचार उक्तायतले। पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार। काँग्रेसीन मुस्लिमांक तिकेटी दिवच्यो म्हूण गोंयचे सगळे मुस्लीम नगरसेवक एकठांय आयल्यात। येता त्या विधानसभा वेंचणुकेन काँग्रेसीन मुस्लिमांक 4 तरी तिकेटी दिवच्यो अशें ते सध्या मागतात। मात ते उलयतात ते आयकल्यार एक तिकेट सुद्दां मेळ्ळ्यार ते समाधानी आसतले। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण काँग्रेसीने एका तरी मुस्लिमाक तिकेट दिवची अशें सध्या थारायलां। गोयच्या सगळ्या मुस्लिम नगरसेवकांनी एकठांय येवन मंगळारा पणजे पत्रकार परिशद घेतली। हे बसकेक दिवचलचो नगरसेवक रियाज बेग, सांगेचो उपनगराध्यक्ष शेख इम्तियाज, साखळेचो नगरसेवक रियाज खान, वाळपयचे नगरसेवक शराफत खान आनी शेख फैजल आनी हेर नगरसेवक आशिल्ले। येता ते वेंचणुकेक काँग्रेसीन मुसलमानांक 4 तरी तिकेटी दिवच्यो अशें ते सध्या मागता। मात एक तिकेट पसून मेळ्यार उपकारता अशें ते उलोवन दाखयता। एक फोंडा, एक मारगांव, एक मोर्मुगांव आनी वास्को
आमकां प्रत्येक फाटी काँग्रेसान यूज केल्ले आहा, प्रत्येक फाटी आमगे वोट बँक म्हणून आमकां यूज केल्ले आहा. मेन म्हळ्यार MGP मेन हे करपा आमगे मुस्लिमालो खुबसो हात आहा की वायप ऑफ करपा. काँग्रेसी आमी सपोर्ट, काँग्रेसीन आमी मुस्लिमान काँग्रेसी सपोर्ट करून MGP जे रूल करताले इतले वर्स ते वायप ऑफ जाल्ले आहा बिकॉज ऑफ मुस्लिम. This time we have come to the conclusion that we all the community, Muslim community, will be getting together. Since we are not having since last 15 years no representative in the assembly, Goa assembly. So we want our representation to be made this time, and we have made it firm that we will stand for that. So we'll see, wait and see how much seats Congress High Commands are allotting to us. एक सीट लास्ट तक आम्ही एक्सेप्ट करतले and that will be Saifullah Khan. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. बार्देसचो BDO शिवप्रसाद नायक कांदोळे बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करची सोडून तांकांच तेंको दिता. 5 दिसां भितर त्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करची नाजाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी उट गोंयकारान केल्या. We give him only 5 days. If the BDO doesn't take any action in this matter, the BDO, Mr. Shiv Prasad Naik, should be ready to be dragged to the court of law. उट गोंयकाराची मंगळारा पणजे पत्रकार परिशद जाली. कांदोळे पंचायत वाठारात फाटल्या 2 वर्सां सावन कितलीशीच बेकायदेशीर बांदकाम वयर सरपाक लागल्या. पंचायत, BDO, उपजिल्लो अधिकारी आनी पंचायत संचालका मेरेन कागाळ केली. मात ताजेर कोणीच काय करपाक तयार ना अशें एडविन फर्नांडीस म्हणटा. Large scale illegal construction of houses and compound walls which were carried out in properties bearing survey number 83/2, 83/4, 83/8 and survey number 51 of village Orda Kandolim, due to which the traditional access to the properties belonging to Mr. Damian Teles was blocked. शार आनी ग्राम नियोजन मंडळा कडेन कागाळ करतकीच तांणी पंचायत राज कायदा सकयल कारवाय करचो म्हण आदेश पंचायत सचिव आनी सरपंचाक दिलो, तरी तांणी कांयच केलें ना. Requesting the Sarpanch and directing the Secretary of the Panchayat to initiate action within 30 days under section 66/3 and 66/4 of the Goa Panchayat Raj Act. After this letter was made by the BDO to the Panchayat, neither the Panchayat nor the BDO took any action to see that the illegal constructions were demolished. From that day till date, 2.5 years have passed, and the BDO, Mr. Shiv Prasad Naik, has been sleeping on this letter by taking this letter under his pillow. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.